हांव सुशांत गावस पळयात खबर विस्तारान। वागातोर सनबर्न संगीत महोत्सवाचे सुवाते भायर लायनीत उबे रावलेल्या दोन पर्यटकांक अचकीत मरण आयले। गुळी वखदांच्या ओव्हरडोसाक लागून तांकां मरण आयिल्ल्याचो आरोप जातालो। सनबर्न संगीत महोत्सव आनी मयतांच्या मरणाविशीं उलोवपी एकल्याचो व्हिडिओ गोवा 365 क सापडला। हो व्हिडिओ तुमी पळयात आनी खरें कितें आनी फट कितें तें तुमीच थारायात। ईडीएम फेस्टिवल पुरायपणान गुळी वखदां मुक्त आसतलो असो दावो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकारान केल्लो। पूण हैदराबादचो साई प्रसाद आनी विजागाच्या वेंकटाक सनबर्न आयोजनाचे सुवाते भायर अचकीत मरण आयले। ह्या दोगांकूय उपचारा खातीर म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेल्ले। साई प्रसादाक जाग्यारच मरण आयिल्ले हे मागीर स्पश्ट जाले। जाल्यार वेंकटाक उपचार सुरू आसतना मरण आयले। उपरांत पुलिशेन तांच्या इश्टाक चवकशे खातीर आपून घेतले। पुलीस चवकशे उपरांत तो पत्रकारांकडेन उलयलो, पूण गुळी वखदांच्या विशयाचेर तो उलोवपाक भियेतालो। पूण अशें आसतना गोवा 365 ताचो स्टेटमेंट रेकॉर्ड केलो। ओवरडोज मतलब obviously drugs drugs must be somewhere here। ये इवेंट में ही मिल रहा है, ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, इसके पहले 2-4 लोग मरे। ओवरडोज मतलब obviously drugs drugs must be somewhere here। ये इवेंट में ही मिल रहा है, ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, इसके पहले 2-4 लोग मरे। गुळी वखदां मुक्त सनबर्नाच्या आयोजनाविशीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकारान केल्ले स्टेटमेंट पळयात। ड्रग्स आमी थंय अलाउड करपाना, स्मोकिंग तेजेर सारको आमची सारकी नजर आसतली। पुलिसांकूय आमी सांगून दवरलेलें आहा की थंय कसल्याच ड्रग्स तेंचे अलाउड करचे ना, सारकी सजा मेळटली। पण पीसफूल बरे रितीन डिसिप्लीन दवरून तें चलोवपाचें। ड्रग्स जर खंयच्याच पद्दतीन आसचे न्ही, हाज्या खातीर आमचे एएनसी स्पेशली जेल टेक केअर टीम डेप्युटी ऑलरेडी आसतले आमचे आनी ऑलरेडी आसता। गुळी वखदांच्या वावराक लागून विरोधकांनी मात ह्या नादींच ईडीएम आयोजनाक विरोध केल्लो। ईडीएम फेस्टिवलाक दिल्ली परवानगी फाटीं घेवची अशी तांची मागणी। सीएमाचो स्टेटमेंट की इट इज हार्ट अटॅक कशें कळ्ळें बाबा तें मातशें सीएमान सांगचें लोकांक। इज अ डॉक्टर तपासून आसतना सुपरसॉनिक ते इलेक्ट्रॉनिक चेकिंग। द काँग्रेस पार्टी डिमांड्स an SIT in this case because too many top people are talking in different tones. The question is, by saying heart attack, is the post-mortem being directed in that direction? SIT has to be formed under a retired High Court judge. This is a matter of life and death, and if the Chief Minister fails within 15 days to appoint an SIT, I appeal to the High Court in view of its order dated 24/2014. They should take up the matter suo motu and take the investigation under their watchful eye. दोग जाण मरण पावपाची घडणूक सनबर्न आयोजन सुवातेच्या भायर घडली अशें म्हणून पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकारान हे प्रकरण नितळावन व्हरपाचो यत्न केलो। ह्या प्रकरणाची चवकशी जाले उपरांत संबंधिताचेर खर कारवाय करतलो अशें ताचें म्हणणें। हे सगळे सनबर्नाच्या भायर जाल्ले, लोक खंयच्यानी घेवन येतात आनी थंय मागीर कितें जाता तें जावपाक ना। म्हणून तेजी पयली इन्क्वायरी जावन दी, चवकशी जावन दी आनी रिपोर्ट फुडें येवन दी। पण हें घडपाक जायना। ड्रग्स मुक्त गोवा आसपाक जाय। वागातोरच्यान खबराकार संदीप कामुलकार आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार अनिकेत नार्वेकार।